माझं नाव कौसर इरफान खान. हांव गांजे रावता सत्री हॉटेल. हे आमचं घर पयलींचो. सगळे उदक येवन सगळे बुडती येयली, सगळी पाड जालो आमचं घर आनी सगळे वस्तू, टेबल, बुकां भुरग्याचे कांयच उरना. आमकां घालपाक कपडे सुद्दां ना, कांय ना, जेवणाक ना, कांय ना. आमी 4 दीस भायर रावली ते वाड्यार. ते आमचे फ्रेंड सर्कल आसा सगळे तेवटेन सगळे आमकां व्हेली, थंय रावली आमी. मागीर उदक जाल्यार सगळे रेबो आनी सगळे कुसलेले हे सगळे घरान गंद जाली. निवड करता आमकां 15 दीस जाले. मागीर पंचायतीसून आमकां जेवण दिताली, ते जेताली आमी सगळे निवड करता. खूब आमकां त्रास जालो. 6 महिने झाले हे सगळे जाऊन. हय आतापर्यंत तुमका सरकारा कडल्यान कितली मदत मेळ्ळी? आमकां सरकार कडेन कांयच ना. पंचायतीसून मदत मेळ्ळी आमकां. म्हणजे आमच्या आमदार आहा न्हू, तेणी मातशें आमकां हेल्प केली, इतलीच आमकां. आनी गव्हर्मेंटसून आमकां कांयच ना. हे घर बांधून दिले तुमचे? ना घर बांधून आमकां कांयच ना. आमचे पडलेले तेवटेन आमी बांदता न्हू, ते पडला आनी ते पडला. फाटल्यान सगळे मोडला आमचे. आमकां कांयच मदत ना. तुम्हीच बांधले सगळे? हय आमीच केला सगळे. आनी सगळं व्हडलो घर ते घर आहा न्हू सगळे, तेंकां मदत येयली. सगळे आमकां येवना. म्हणजे अशें कितें म्हणटा तूं की सरकार थोड्या घरांक मदत करता, थोड्यांक करिना अशें म्हणटा तूं? हय तशेंच जालें न्हू. तेंकां सगळें कंप्लीट तेंचें हे जालो न्हू, क्लॅप जालो न्हू, तेंकां दिली. आमकां इल्ले पण आमचे ते ओनट पडली आनी सगळे आमचे टायल्स सगळे घराचे वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक सामान सगळे आमचे गेले. कांयच ना. टेबल, इन्वर्टर ते गेलो, मिक्सरां आनी आमचे देवूळ आहा. आमकां चड सामान आसा आमचो. फ्रीज आनी मिक्सरां 7-8 मिक्सरां आशिल्ली आमची वांटपाक म्हणून. देवाचे आमचे उत्सव जाता, ते सामान आमचं भरपूर आशिल्लें. ते सगळे आमचे पाड जाले. आनी घराचे सगळे लोकांनी आमकां मदत केली तारती. तेंच्यांनी दिली आमकां एक मिक्सर असे इंडक्शन. सरकाराचे कोणूच लोक हांगासर येवना तुमची विचारपूस करपाक? ना तशें कोण येवना. भायरचे येयली सगळी मडगांव आनी पणजी हेवटेनचे सोशल वर्कर आसा ती येयली आमकां. पण आतां तुमी जेन्ना मत घालपाक वतली तेन्ना तुमकां दिसता की तुमी तोच सरकार येवचो? ते सरकार येवचे म्हणटा ते सरकार आमकां मदतूच ना न्हू. आमची पंच आहा न्हू, ती आमकां मदत करता. आमचे पंच गांवचे न्हू, ते आमकां करता. सरकारचे आमकां कांय ना मदत अशी. आतां पण तूं आतां एक गृहिणी, तूं घरांतूच आसता काय कामाक वता? ना घरानूच आसता. मागीर तूं तुज्या घराचो खर्च कसो चलता? खर्च खंय तेवटेन हे करता. मिस्टर पयलीं बसीर आसतलो. आतां लॉकडावन जालो न्हू, कोरोनाक लागून ती बसी बंद आहा. कोण प्रायवेट बसी आपयता, रातचे नायटीक मारता, अशें करून वयता. आनी भुरगीं कितली तुका? भुरगीं 2 म्हाका. एक चलून भुरगीं शिकतात? एक 10वी हा की एक 8थाक हा. मागीर तुज्या घरांतलो खर्च, भुरग्यांचें शिक्षण हे तूं कशें सांबाळटा? सांबाळ मिस्टर कितें कामाक खंय आसा वयता. भागता तुजें तितलें हितून? ना जावचें ना. कितें करप, करचेच पडलें न्हू. कोण आसा आमकां मदत करपाक? आतां गृह आधारचे आमी फॉर्म भरून 5 वर्स जालीं. गृह पैसे येता न्हू, ते बी बंद केला. ते बी ना आमकां. ते कितें म्हणटा सरकारान बंदूच केला अशें म्हणटा. गृह आधार बंद केला? बंद केला अशें म्हणटा. आतां कोणाक येता ते तेंकां चलता. आमकां कांयच ना सरकाराचें. म्हणजे ती केन्नाच जावकूच ना का? जावकूच ना म्हाजें. पण तुमचे आधार कार्ड, तुमचे रेशन कार्ड सगळे सगळे आमची बुडतीन पाड जाली. सगळे करून घेतले सगळे अशें परत करून घेतले. इलेक्शनाच्या वेळार तुमकां ते जायच पडटलें? जायच पडटा. मग इलेक्शन कार्ड आनी बँकाचे आनी सगळे आमचे डॉक्युमेंट सगळे हे जाली, पाड जाली बुडतीन. ते आमी सगळे करून म्हणटा कितें सरकाराची खंयचीच स्कीम तुमच्या पर्यंत पावना? ना पावना आमकां कसलीच ना. मातशें पंच आसा आमचे कितें हेल्प करता. पण तूं आयकून जाणा की वेगवेगळ्यो स्किमी आसात बायलां खातीर? आसा खूब भरपूर आसा. आनी भुरग्याक लागून आसा. अजून तक आमकां कांयच पावना. कांयच मेळूना? कांयच मेळना. पण तुमकां कितें दिसता की ह्यो स्किमी कित्याक लागून पावना कशें दिसता तुका फुड्यान तुमच्या? कोण जाणो कितें कोण करता मदीं. केन्ना तुमी तुमचो आवाज सरकार पर्यंत पावोवपाचो किंवा तुमच्या पंचा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करूं? आमी पंचाक सांगता. पंच आमचे कितें आमकां करून दिता. मातशें करून दिता. ना म्हणून ना करून दिता कितें. आतां भितरले कोण खबर, कोणाक खबर आतां सगळे म्हारगाय आसा, इतली म्हारग जाला. आतां नुस्तें खावपाचें ना. नाल्ल 25 माडां आसा. इतली माडां आसा आमकां एक नाल्ल ना. कित्याक खेते सगळे खेते खाता. खेते लागला आमकां माडां. आमी विकते खाता आतां. सगळे पाड जाता सगळे पाड. ताजेरूय काय उपाय करूंक ना? कांयच ना उपाय. खेते इतले आमचे 300 माड आसा. 300 माड आसून आमी विकते खाता. कित्याक खेतां लागता, बोणे लागता येवन खाता. अरे देवा. आनी तुमची कितें आतां तुमची अपेक्षा आतां सरकारा कडल्यान कितें आसा? आमची अपेक्षा सरकारान आसा
उदकाचे प्रॉब्लेम आसा आमकां, लायटीचे प्रॉब्लेम, उदक आमकां सगळे नदीत उदक येता, आमकां फिल्टर ना काय ना तेच. बांय आसा आमची, बांयचे आमी उदक पिता. इतले दीस आमी तेच वापरता आनी उमडपाक इतले नळाचे हे करताली. आतां बांयन सगळे बुडती उदक गेला न्हू, ते बी निवडना आमकां. आमी थंय झरीसून हाडून उदक पिता. लायट परत परत वयता, उदक आतां ना, आतां गेलो. केन्ना येतलो कोण जाणो आतां. येता येवपाचे आणि टायम जर कितल्या पयस तर तुमकां उदक हाडपाक मागीर ते गाडी घेऊन वयता न्हू. गाडी घेवन वचून हाडचें पडटा. हय, एक दोन उदक बॅरला भरून हाडचें दोन पडटा. भरून हाडता. मागीर आतां तूं आतां म्हणटा कितें वेगवेगळ्यो ज्यो स्किमी आसा येवजण्यो तुमच्या पर्यंत पावना, पण ह्यो जर तुमच्या पर्यंत पावच ना आनी तुमकां तोच सरकार जाय काय तुमी आतां कितें बदल हाडूंक सोदतात? आतां आमचे सरकार म्हणजे आतां आमकां आसा न्हू तो आमदार आमचो, आमकां बरो आसा. हां, ते कितें हेल्प करता आनी कितें जावन आमी फुडें जावन ताका सांगलें तो येता कितें करता. आतां आमकां ती हेल्प करता म्हणून ताकाच आमी हे करचें पडलें न्हू. हय, पण तशें तुमी म्हणटात की घर बांदपाक काय तुमकां व्हडलीशी मदत करूंक ना. ना, आमकां इतली ते व्हडली काय मदत ना. आमीच कितें मातशी सगळे मोडलेले म्हणून इतले तारतूक केला. पण तुमकां बदल नाका, ना तरी सुद्दां बदल नाका. नाका, ती हेल्प बदल नाका म्हणून तशें ना. ती डेव्हलप करपाक जाय न्हू. तो येवनी दुसरो येवनी आमकां इतलेच. तो येयल्यार इतले दिता, तो येयल्यार इतले, आमकां कांय फरकूच ना न्हू. आतां दुसरो येतलो आमकां कितें करून दितलो असली हेच ना आमकां. हे आसा न्हू ते तर करता अशें आमकां दिसता. आतां तुमी आसा, तुमी कितें करता, दुसरो येतलो कितें करतलो, तो येतलो 5 वर्स अशें जाता न्हू. आतां चलता न्हू तेच हा न्हू, कोण आसा न्हू तेणीच म्हाका आमकां मातशें फुडें करपाक जाय न्हू कितें तर. बायल म्हणून तुज्यो कितें अपेक्षा आसा? बायलांचे आमचे खूबच प्रश्न आसतात बायलांचे. आमकां गांवांत तर कांयच ना. हांगा बसपाचें आनी जेवपाचें, सारण मारपाचें, भाटान वचपाचें इतलेंच काम आमकां. बाय आमी शिकला, हांव शिकूना, आमची बायल भरपूर शिकलेली आहा. कांयच ना तांकां. आमी कितें जाय तर तिस्कार वचपाक जाय आनी फोंड्या वचपाक जाय. आमच्या भुरग्याक एक झेरॉक्स मारपाक जाय स्कुलाचे, नेटच प्रॉब्लेम आसा, नेट ना आमकां. भुरग्यां म्हाजी फुल्लार वचून बसता हांगा, नेटाचें ना, फोनाचें ना, कांयच वेवस्थीत ना ही गांवांत. तुमकां बाजाराक सुद्दां तुमकां हय इतलें वचचें पडटा. हय वचचें पडटा आमकां. कांयच कसल्योच सोय ना. कसलेच सवय ना आमकां, कांयच ना. सरकारसून ना आनी खंयसून ना. तुमकां एटलीस्ट दिसता की जे सरकार आहा तेंच्यांनी हांगासर कितें तरी बारीक बारीक तरी सुविधा तुमकां करून हय करून दिवपाक जाय न्हू. बायलेक लागून कितें करपाक जाय. आनी फोंड्या गेले कितले कामां आसा भुरग्यांक, सगळ्यांक कामां आसा, बायलेंक कामां आसा. आमकां कितें आमकां कांयच ना. कोण सर्वीस आहा तेंकांच इतले आनी हाऊस वायफ घरानूच बसून रावपाचें. कांयच ना, बायलांक कांयच ना. हुंवार येवन 6 महिने जावन गेले, पूण अजूनही ते खीण याद आयले की दोळ्यांत दुखां आयल्या शिवाय रावना. आजूय ह्या दुखांतल्यान सावरपाक वेळ लागतलो. तिचे मत हे जाणून घेवपाक आमी गांजे हांगासर आसा आनी अशाच एका घराब्यान आमी वतली, गांवकर फॅमिलीन हांगा वतली. आमी जाणून घेवया तांचें मत. शीतल गांवकर. बरें शीतल, तूं सांग की तुका हांगासर कितें प्रॉब्लेम्स तूं फेस करता? आमकां फक्त उदकाचें उदक आमकां बांयचें हाडचें पडटा. तें आमकां फिल्टर जावन येयना नळाचें. पावस बी पडलो की सामकें तांबडे तांबडे जाता आनी कितें तसलेंच खावचें पडटा. म्हणून आमकां थंय वचोन थंय इतल्या पयस वयचें पडटा आनी हाडचें पडटा. मागीर कशी वतात मागीर उदक? चलोन वचपाचें आनी घेवन येवपाचें. तुमीच वचून तुमकांच हाडचें पडटा? आनी कोण हाडून दितलो तर मागीर ते सगळे कामाक वयता न्हू. ना ना ना, उदक सामकेंच ना जाल्यार मागली जाल्यार आयली सकयल जाल्यार सकयलूच सोंपता, वयर पावना अशें बीन जाता. आनी ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्कीम आसा बायलां खातीर त्यो तुमच्या पर्यंत पावता ना सगळ्यो? ना ना, एकूय ना. आतां महिलांक इतले स्किमी येयल्या पूण आमकां काय एकूय ना. कोण सांगाय बी ना येयल्यो सुद्दां जाल्यार आनी आमकां पावत ना हांगासर. मागीर तूं जेन्ना मत घालपाक वता तेन्ना तुका मत तूं तुजे इच्छे प्रमाणे घालता की कोण तरी तुका फोर्स करता की ना अमक्याकूच घाल, की तुजें कितें एक्सपेक्टेशन आसा? ना ना ना, हांव इच्छे प्रमाणे घालता. कित्याक अमकें कळ्ळी खबर आसा न्हू आतां कोण कितें अशें उलयता कितें कळटा न्हू आतां. ताका लागून आपल्याक जाय तें घालता. आतां सद्या राजकीय वारो कितें चल्ला तो तुका खबर आसा? म्हणजे सद्या कितें घडामोडी चल्ल्या ते तुका जाणीव आसा हाची? आसा तश्यो, पूण आमी काय सद्या खंय वचना न्हू, घरानूच आसता न्हू. ताका लागून कोणय सांगता कितें तें मातशें कळटा न्हू, तितलेंच ताका लागून. पण हांगासर बायलांचें एम्प्लॉयमेंट किंवा बायलां खातीर कसलो उद्योग करून हांगासर कितें सोय अशी आसा? ना ना ना, तशें ना. तुका कितें दिसता कितें करचें सरकारान? हय हय, करपाचें सगळें. महिला आतां इतले हांगासर सगळ्या गांवांनी बीन जाल्या, पूण हांगा गांजा काय तश्यो ना अजून तरी. पूण त्यो महिला खूब आसा न्हू म्हणटकीर करपाचें कितें तरी.
गृहिणी म्हळ्यार तूं आख्खो वेळ घरात आसता, उदक ना, लायट ना, हे तेन्ना तुका भरपूर प्रॉब्लम्स येता. सो ते कशें तूं मॅनेज करता किंवा तुका कितें सांगूशी दिसता त्या बद्दल? ना तेच आमकां उदकाचे पयलीं जाय कितें आमकां लोक आतां पळय सगळे मंत्री आहा ते बॉटलींचे उदक पिता आमकां फिल्टर जायना बीन न्हू तेका लागून आमकां फिल्टर जाल्ले ते पयलीं उदक जाय. आणि म्हारगाय जी आतां सारकीच वाडल्या, सिलिंडर म्हणा, लायटीची बिलां म्हणा, उदकाची बिलां म्हणा, ताजो कितें परिणाम कसो दिसता तूं स्वताचेर म्हणजे एक बायल हे सगळें तिका हितूंतल्यान वचचें पडटा. हय ते कितें म्हणून सांगपाचें आमचें काय अशें कितें शेतय ना कितें ना आमकां सर्विसूच करून करचें पडटा ते सर्वीस करता तेज्या उपरांत आमकां सगळें म्हारग म्हणटकीर जाय तर खरेंच न्हू करचेंच पडलें कितें करतलें हांवें गव्हर्मेंट सर्वंट हें करून पयलें तेजें कामूय जायना मागीर प्रायवेटान आमकां काय तितलें बसयना हें करपाक इतलें म्हारग सगळें भाजी म्हारग सगळें सिलिंडर म्हारग सगळेंच म्हारग जालें. मागीर तूं स्वता शिकिल्लें आसा? हय हय 10th जालां न्हू पूण आमकां काय जॉबूय मेळना मागीर मिस्टराकूच चड शिकला पूण ताका हेपय जॉब मेळना मागीर आमी कमी शिकला म्हणून आमकां खंय मेळटा महिला म्हणून तरी मेळोंक जाय आसलें केल्या न्हू आमी सगळे क्लासीस केल्या कितें केल्या सगळें केल्या शिवण क्लासीस आनी कितें सगळें पूण काय खंय काय मेळना कितें जॉब सुद्दां सोदलें. म्हणजे इतल्यो जर आमी स्किमींचे उलयतात आत्मनिर्भर भारत आणि हे ते सो हांगासर गोंयच्या गोंयान इतले आमी खबर आसून सुद्दां ह्यो स्किमी तुमच्या पर्यंत पावच ना म्हणटा. ना 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 आमच्या कडेन पावच ना आमी काय खंय आतां कितें आसा स्कीम गेल्या म्हणून काय आमकां खबरूच ना न्हू जाल्यार आमी वयतली असली न्हू कोणी सांगलें कितें कितें आसा जाल्यार चला या म्हणून कोणीच खंय सांगना. तुका कितें दिसता बायलेचो आवाज बायलेचें मत हे कितले गरजेचे आणि सरकार घडोवपाक हाचो कितलो हात आसा? चडसो न्हू महिला चड म्हणटो की न्ही पळय सगळ्यांक आतां ताका लागून जर सगळ्या महिलांनी ओगी रावले मत घालिना म्हटलें जाल्यार कशें जातलें जावचेंच ना न्हू महिला लागूनच जाता सगळें फुडें. थँक्यू. ताका लागून बरें. हांव मिसेस संगीता देविदास गांवकर कांजे उसगांव पंच मेंबर फ्रॉम वॉर्ड नंबर 1. आमचो जो गांव आसा न्ही तो निसर्ग प्रेमी असो भरपूर निसर्गान भरलेलो आसा. सगळे सायडीक एक सायडीक उदक आसा दुसरे सायडीक माड पोफळी केळीं कुळागर अशें भरपूर हातून तो हिरवोगार आसा सारको. आतां म्हाका फाटलीं 4.5 वर्सां जालीं हांव पंच मेंबर म्हणून आसा आनी ताज्यान पयलीं सुद्दां हांव आमचे आमदार जे आसा श्री विश्वजीत राणे हाज्या बरोबर हांव फाटलीं 10 वर्सां पर्यंत आसा आनी पंच मेंबर हांव आतां आसा. तर हांवें न्ही आमच्या गांजा गांवांत हांव पंच जावच्या पयलीं हांवें 98% लोकांचे गृह आधार हें सारकें केलां. देन DDSSY मागीर ती एक हेल्थाची स्कीम आसा DY समथींग ती केल्या हांवें. तर हांव तांचें रिन्यूवल सुद्दां आसा न्ही तें हांव तांकां मुद्दाम जावन याद करता. समज लायफ सर्टिफिकेट दिवपाची आसली मुद्दाम जावन हांव तांकां याद करता आनी सांगता पळय आं तुमची लायफ सर्टिफिकेट दिवपाक जाय. आनी हांव बायलां म्हणून जी कोण आसा आमच्या गांजान तांच्या बरोबरूच हांव रावतां आनी सांगता की अशे अशे स्किमी येयल्ल्यो आसा तेन्ना त्यो करपाक जाय. आतां आमच्या गांवांत न्ही जे महिला मंडळ आसा खरेंच आमच्या गांवांत सगळ्यान पयलीं महिला मंडळ जाल्लें. फक्त आमच्या गांवांतल्या लोकांची इतलीच एक बायलांची हें आसा की तांकां बिजनेस करून हें फुडें व्हरपाचें ना की महिला मंडळ. तर तांकां हांगाच्या हांगाच आमीच कितें तरी बारीक सारीक प्रोग्राम करून करपाचें अशें तांचें ठरयता. ती आमची सगळी महिला ठरयता. म्हणून हांवें म्हाजो फक्त बँके पर्यंतच तितलेच 1-2 महिला मंडळ आसा बाकीचे सगळे रजिस्टर आसा पूण ते आमी फायनान्शियली गव्हर्मेंटाचे अजून पर्यंत आमी हेल्प घेवंक ना. पूण आमचे आमी कितें बारीक सारीक प्रोग्राम आसत जाल्यार आमी करता. आनी जे म्हयन्यांक बाजून बचत कितें गट आसा पळय ती आमी पूर्णपणी करता. पूण गव्हर्मेंटाच्या मार्फत फक्त तांकां इतलेंच नाका की 100% लिटरसी आसलेल्या कारणान आमची गांवांतली बायलां आपआपल्या भुरग्यांक आपुणूच शिकयता ट्युशनाक धाडिना. सो इतलो टायम ना की तांकां भुरग्यांक सांडून आनीक बाकीचो धंदो करपाक मेळटलो अशें ना तांचें. सो त्या खातीर आमी ती फुडें स्कीम व्हरना म्हणजे बायलां खातीर ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी येता त्यो फक्त आमी ताका लागून व्हरना की आमच्या गांवांतल्या बायलांक मोस्टली टायम नासता सगळीं घरांतलीं घरां शिकयता लिटरसी आसल्या कारणान आमकां हांगासर. आनी आमचे जे मोस्टली बायलांचे मिस्टर आसा न्ही ते वेल एज्युकेटेड आनी वेल सेटल्ड आसा.
पण तुमकां कितें दिसता की हांगासरल्यो ज्यो बायल्यो आसा तांकां कितें प्रॉब्लम्स आसा? तूं स्वता एक बायल आसा, सो तूं घरानूय आसता आसतली, घरांतलें कामूय तूंय करता आसतली, भायलें सांबाळून सुद्दां. पण ह्या हितून तुमकां जे प्रश्न आसा, तुमकां जे प्रॉब्लम्स आसा ते तांचे आसतले किंवा तांचे जे प्रॉब्लम आसा ते तुमचे आसात? फक्त इतलेंच आसा गांजा गांवान की प्रॉब्लेम चड ना पूण एंटरटेनमेंट ना. आनी सगळ्यान चडान चड म्हणटा तें आमकां नेटवर्क ना. आनी नेटवर्क नासलेल्या कारणान आमची जी गांजा बायलां आसा न्ही तांकां भरपूर प्रॉब्लेम जाता. समज भुरगे भायर गेले न्ही जाल्यार ते येसर वाट पळोवची पडटा. नेटवर्क नासलेल्या कारणान तांकां म्हणजे म्हाका सुद्दां खूब प्रॉब्लेम जाला. आनी ताका लागून न्ही हांवें प्रयत्न करून जिओ टॉवराचें फावंडेशन घातलें. पूण कांय जे NGO आसा तेंच्यांनी ताका विरोध केलो. आनी हे NGO थोडे भायले भितरले हांव अमकेच म्हणून सांगूंक शकना. तर तेंच्यांनी विरोध केला आनी ते आमच्या फावंडेशना पर्यंतच उरला. आनी सगळ्यान मेन प्रॉब्लेम आमकां आमच्या एकामेका कडेन कशेंच कम्युनिकेशन जायना. पण थोड्या बायलांचे होय समस्या आसा की हांगासर उदक ना म्हणटात ती. पळय आमकां कितें जालां सकाळ आमकां 24 तास उदक मेळटा एक्चुली. आनी 24 तास उदक मेळ्ळ्या कारणान आमी जंगलान कशी थोडी फार रावता न्ही. जेन्ना लायट वता न्ही लायट गेली की आमकां पूर्णपणे आमचो उदकाची हें बंद पडटा. कित्याक बंद पडटा सांग, आमकां उदकूच गांजेच्यान मेळटा. 5-5 वरां जशी लायट गेली न्ही तशी ऑलरेडी पंप बंद पडटा. आनी पंप बंद पडलेल्या कारणान परत टाकी भरता आनी टाकीक उदक येता म्हणसर ताका खूब वेळ लागता. ना पण अशें म्हणटात की उदक नळाचें येता पण तें उदक म्हणटा ती तांबडें येता, बरें आसना उदक. मोस्टली कितें जाता आमकां हांगासर पावस भरपूर पडटा. इतलो पडटा की अशें दिसता की 3 म्हयने आमी बरे काडटा, बाकीचे आमी 9 म्हयने आसा ते चडशे पावसानूच काडलेल्या सारकीच आमची वेळ येता. आनी सगळें उदक आसा तें म्हादय नदीक वता न्ही आनी म्हादय नदी मातशी तांबडी जाता. आनी ताका लागून न्ही आतां पयलीं एक आमकां बारीक प्लांट घातलेलो हें करपाचें फिल्टर करपाचें. पूण आतां फाटल्या पयर CMान हें केलां पळय आतां प्लांटाचें आनी सकयल उदकाची प्रॉब्लेम सॉल्व केला पळय तातूंत आमकां फिल्टर आतां बरो घातला हेज्यान बरी मेळटलो तसो. आनी ताका लागून आतां हेज्यान फुडें आमकां क्लीन वॉटर मेळटलें. फक्त इतलेंच आसा की पावस इतलो पडटा की त्या कारणाक लागून आमकां 3 म्हयने सामकेंच तांबडें उदक येता. पूण ताजेरूय आमी आतां एक तोडगो काडला. तो तोडगो येता त्या मे म्हयनो म्हटल्यार क्लियर जातलो आनी आमकां पावसान सुद्दां नितळ उदक मेळटलें. फक्त एकूच आसा की गांजान 24 तास उदक मेळटा पळय तें लोकांक मेळना. आनी तें समज 2 वरां मेळ्ळें जाल्यार आमचो मातसो बोवाळ जाता की उदक ना उदक ना. तुमी म्हणटात की 5-5 वरां लायट आसना, हे कित्याक लागून? एक वेळ अशें जाता इतलीं झाडां आसा की आमचे हांगासर गांजा न पडली न्ही जाल्यार बोंडला पडटा. आनी ती झाडां इतली मोठी आसता की ते येता आनी करता म्हणसर एक 4-5 वरां वतात. आनी आमकां कितें डायरेक्ट नाणूस किंवा उजगांव वचून बंद करचें पडटा लायटीचें. म्हणून ते एक 2-3 वरां तरी वताच. म्हणजे जेन्ना हांगासर आतां बुट्टी आयिल्ली पळय खुबशे जाणांची घरां हांगासर मोडिल्ली, खुबशे जाणांचें लुकसाण जालां आनी तांकां सरकारान आतां कितें मदत केल्या? आतां सद्या सरकारान जी 4 घरां न्ही सामकी कॉलेप्स जाल्या म्हणजे तेंचें कांयच उरूंक ना. तांकां ऑलरेडी 2 lakhs तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान दिल्ले आसा. मागीर एक 6,000 दिल्ले आसा. आनी जी 36 हावजीसांक सामकी डॅमेज जाल्या, भितरली 4 सामकी डॅमेज जाला. तांकां न्ही भायले लोक जशे एक संस्था मागीर आमचे आमदार हांच्यांनी मेळून अशे कोणे 10,000 कोणे 5,000 अशें तांकां हेल्प केला. आनी जे भायले लोक आसा जे आमच्या गांजे उसगांवच्या भायले आसा तांच्यांनी इतली मदत केल्या की ती सॅटिस्फायड आसा. कांय लोक अशे आसा, एक हांवें फॅमिली पळयला जी शिशू वाटिकान रावता, मग तांकां आनीक कांय पर्याय नाशिल्लो रावपाक, काय तुमीच तांकां थंय दवरला? हय, शिशू वाटिकेन म्हणजे तांचे ऑलरेडी सामकें कॉलेप्स जाल्लें. आनी शिशू वाटिका ही आमच्या गांवांतल्याच लोकांच्या जाग्यार आनी बांदलेली आसा की जेन्ना हेल्प जाय तेन्ना खंय तरी पुनर्वसन हें करपाकूच जाय आशिल्लें न्ही. सो ती ऑलरेडी थंय शिफ्ट जाल्या. आतां तांचें घर ऑलरेडी जालां म्हणजे एक 80% जालां, 20% उरलां. मागीर ती थंय रावपाक येतली. पण खुबश्या बायलांक आतां मेळ्ळा, तेंच्यांनी थोड्यांनी सांगलां की थोडे तेंच्या घरान अशें आसा की एकुलतो एक चलो आसा पण ताका काम ना.
बेकार आसा अशेय लोक आसात हांगासर आनी तांकां रावपाचेय जागा ना दुसऱ्यांच्या घरांत ती रावतात अशी फॅमिली गांजा आसा तशी हांव जरी चवकशी करतां पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे अशे भुरगे कोण बेकार अशे ना कळ्ळें न्ही एक गव्हर्मेंट जॉब ना जाल्यार एक प्रायवेट तरी जॉब आसात पण तरी सुद्दां जाल्यार हांव कोण उरले आतां नवीन बीन आयल्या जाल्यार पळयता आणि ती एक आमकां जस्ट आमी एका घरान गेल्ली ती एकटीच बायल रावता साळगांवकर तिजे म्हणटा ती राशन कार्ड जावंक ना अजुनी तिजो आधार कार्ड आसा वोटींग कार्ड आसा तिचे कितें प्रॉब्लेम आसा आतां तिचे प्रॉब्लेम हांवें ऑलरेडी 4 दीस जाले सारकेंच हेका घातलें तर इतले दीस तिजो हजबंड आशिल्लो न्ही सो आमी ताच्या पर्यंत पावूंक नासले आनी ती एक वेल सेटल्ड फॅमिली आशिल्ली आतां जेन्ना तिजो घोव एक्सपायर्ड जालो तेन्ना आमच्या पर्यंत पावलें की तिजे कडेन कांयच ना म्हणून सो हांवें आतां ते ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक आतां पूर आयिल्लो न्ही तेन्ना हांवें ऑलरेडी बरोवन दिला की गांजेगांव असो एकूच गांजान एक अशीच महिला आसा की तिका कोणूच ना पूण ती इतलें फास्टा जावचें ना की तें 4 दिसांनी जातलें आज आमी गांजे हांगासरल्या बायलां कडेन संवाद साधलो जाणून घेतले तांचे प्रश्न आयकून घेतले तिचे मत फुडल्या भागान मेळुया अशाच एका वाठारान तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही गांजे ह्या गांवांतल्या बायलांचे प्रश्न आयकून हे दिसले की हांगसर सरकार आजूय आडनदर करता दरेकल्या घरात खूबश्यो समस्या आसात आनी तांचे प्रश्न सुटावे करपाक सरकारान बेगीनूच ह्या वाठारान लक्ष घालचें